देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 22:13 वोड 47-53. जेसून लोकांचे उरपंजीक म्हणलें, दुसरी सुर्गेच्या राजदोरयांत मारलोले आनी सगल्या जिन्साची मासली दोत्तले एके रापणे सारकी. ती बोल्ले उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासली पाटल्यांनी घालतात आनी उपकारुना ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मोदली वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आगठींत उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दात केल्ली तोलीं. तुमी हें सगलें सोजमल्यात? तांणी म्हटलें, होय. आनी तांणी तांकां सांगलें, म्हणटच सर्गेच्या राजाचो शीस जालोलो जण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकारा सारको. ह्यो वेपारी सांगून सोंपयतच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. आमच्या शेवटाच्या दिसा देव आमचे कडेन आमचो हिशोब घेतलो. जशी रापणेन जिन्सा तोराची मासली पडटा आनी वेळेर आटूच बरी आनी वायट कुशीन काडटात, तेच परी मनशाच्या कर्तुबां प्रमाणे बरी मनशां स्वर्गार वेतात जाल्यार वायट कर्तुबां केल्लीं मनशां एमकोणान खास भोगूंक वेतात. देखून संवसारान आसतना आमी बरें करीत रावया आनी सगलें वायट सोडुया. देवाचे उतर प्रमाणे जियेतना आमच्यो आदल्यो पातकी जिविताच्यो चाली सोडुया आनी नव्या जिविताक वेंग मारुया. आमेन.